नमस्कार. गोवा टुडेत अविनाश जोशीचो येवकार. तुमकां सगळ्यांक चवथीची हुनुनीत परबी सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. मरानाचे गडगडाट गणपती घराघरांनी कोरोना दुसरी चवथ. विघ्न झाले हलके. घराघरांनी परत घुमटा शेमळ्याच्यो गाज. सार्वजनिक धरून चडशे 1.5 दिसाचे गोंयकारांची चवथ. बँक ऑफ इंडियाच्या अलर्ट स्टाफाक लागून फ्रॉडाक अटक. अर्जदार सेंट्रल बँकेची एग्जाम पास. कोंकणीची प्रोफिशियन्सी टेस्ट दिली दुसऱ्यानूच. नेमणुके वेळार भलतोच बँकेत हजर. हुंवारान घरदार उद्ध्वस्त जाल्ले गांजेचे लोकांनी गणपती पुजलो देवळात. 2 म्हयने मायज झाले. मदतीचे 95,000 रुपयाच पावले. बाकीचे बेगीन मेळचे म्हूण मागणी. फुडले 2 दीस पावसाचो येल्लो अलर्ट. मोठो पावस पडटलो. गोंयच्या वेधशाळेची शिटकावणी. दर्या देगांचेर 50 ते 60 किलोमीटर स्पीडीन वारे. 2.5 ते 3 मीटर मेरेन हायटीर ल्हारां. मडगांवां गाड्या वयल्यान नगराध्यक्ष लिंडन आनी उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकाराचे पेटले. लिंडन म्हणटा बेकायदेशीर गाडो बाबूच्या भयणीचो. बाबू म्हणटा नगरसेवक पयशे आसा थंय धांवता. आनी पाय तियात्रिस्ताचे घर सांबाळपाक सरकारान फुडाकार घेवचो. तियात्र अकादमी. आमदार चर्चिलाचो उलो. बिल्डरांचे ऑफिसाचेर आड नदर करून घरची कशे तरी सांबाळटात दायज घर. मारान फोगाच्या गडगडाटात गणपती घराघरांनी पावलो. रांगोळी तोरणां सजावटीन घरां सजली. कोविडांतली दुसरी चवथ. मात हे फावट निर्बंधांतूय थाटान. विघ्नहर्त्यान विघ्न हलके केले. घराघरांनी अंदू परत घुमटा शमळाच्यो गाज. कोविडांत कितलेशेच सार्वजनीक आनी फॅमिलीचे गणपती 1.5 दीस. सांगून घेतिल्ले 5 दीस. गोंयकारांची चवथ. कोरोना हो संसर्ग जो रोग ताची साथ चालू आसा ती अजुनूय अशी समूळ ताचें उच्चाटन जाल्लें ना. तो वाडची न्ही म्हणून लोकांनी काळजी घेवची. गर्दी करपाचें अवॉयड करचें. तशेंच ज्यो गव्हर्मेंटान SOP घालून दिल्लें आसात ताचें तंतोतंत पालन करचें. माझ्या पारंपारीक घरात कोठंबी हांगासर आज आम्ही गणपतीचे पूजन केले माझ्या फॅमिलीच्या सयत. आणि मोठ्या उत्साहात चवथीक सुरवात जाला. 1.5 दीस वचपी ह्या चवथीच्यो हांव परत एकदां समेस्त गोंयकारांकूय शुभेच्छा दिता. चवथीच्या निमित्तान सार्वजनीक गणेश उत्सव आसतले. घराघरांतले गणपती आसतले. हे मोठ्या व्हडा उमेदीत आमी मनयता. पण लोकांनी कोविडाची बी तितकीच चत्राय दवरची, काळजी घेवची आनी कोविडाचोय प्रोटोकॉल सांबाळचो. वॅक्सिनेशनाच्या बाबतीत आतापर्यंत सगळे सहकार्य करीत आयल्या. अशाच पद्धतीचे सहकार्य केले आसत जाल्यार बेगिनात बेगीन 100% डबल डोस वॅक्सिनेशन पुराय करपी गोंय हे पयले राज्य आसतलें. हांव समेस्त गोंयकारां कडेन मागता की तांच्यांनी सहकार्य करचें.
जयंतीक आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाने आम्ही SOP काढला, जेचेर लक्ष धरून सगळ्या आमच्या भक्तांनी, सगळ्या भावा भयणांनी, सगळ्या धर्माच्या सगळ्या लोकांनी गणपती आम्ही जेन्ना मनयता उत्साहान तेन्ना जे SOP आहा त्या प्रमाणे कोविडाचो त्रास जावचो ना हे तकलेन दवरून आमी सगळ्यांनी वागपाक जाय. स्पेशल चवथी खातीर केल्ले आहा तुमी शिरवळे. हे आतां शिरवळे कशे करता? आम्ही सुरय तांदळाचं पीठ हां गरम उदकान हे करतो कालयतो हां. आणि ती गरम उदकान हेजी ती उकडा आतां हे स्पेशल हे चवथीकच तुमी पहिल्या दिसा करता? पहिल्या दिसाच अशी तुमी परंपरा अशी आसा? आमची परंपरा. पणजे पोलिसांनी राजस्थानाच्या एकल्याक अटक केल्या. एखाद्या फिल्माक फावासारखें प्रकरण. अर्जदारान सेंट्रल बँकेची फायनल एग्जाम पास केली. क्लार्क म्हणून बँक ऑफ इंडियाच्या पाटो ब्रांचीन नेमणुकेक तो गोंयांत आयलो, पूण लँग्वेज प्रोफिशियन्सी टेस्टीत कोंकणीत तो फेल. मॅनेजरान 3 म्हयने शिकपाक प्राझ दिलो. मुजत सोंपल्या उपरांत एग्जाम दिवन तो पास. मात जॉयनिंग लेटर घेवन बँकेत भलतोच हजर. स्टाफान CCTV वरवीं खात्री करून पोलिसांचे सुवाधीन केलो. बँक ऑफ इंडिया ही केंद्र सरकाराची बँक. थंय नेमणुके खातीर खासा सेंट्रल एग्जाम पास करची पडटा. राजस्थानच्या विकास कुमार मीणा ह्या अर्जदारान 7 फेब्रुवारीक ही एग्जाम पास केली. परीक्षे वेळार सगळ्या अर्जदारां वांगडा मीणाच्या दोळ्यांची आयरिश सॅम्पलां घेतली. विकासाची गोंयच्या पाट्यावेल्या ब्रांचीत क्लार्क म्हूण नेमणूक जाली. मात नेमा प्रमाण ताका नेमणुके पयलीं लँग्वेज प्रोफिशियन्सी टेस्ट दिवची पडली. गोंयांत ती कोंकणी. तो फेल जालो. सेंट्रलाची कठीण परीक्षा पास जालो, मात भाशेच्या परीक्षेत फेल म्हूण मॅनेजरान ताका 3 म्हयने कोंकणी शिकपाक संद दिली. 3 म्हयन्या उपरांत 6 सप्टेंबराक मीणान परीक्षा दिली. परीक्षा पास जालो म्हूण HR मॅनेजरान ताका लाडूय भरयले. दुसऱ्या दिसा 7 सप्टेंबराक एक मनीस बँकेत जॉयनिंग लेटर घेवन आयलो. ताणें मॅनेजराचे कॅबिन विचारले. कॅबिना कडेन वचून मॅनेजराकूच सांगले आपूण विकास कुमार मीणा मॅनेजराक मेळपाक जाय. क्लार्काच्या पोस्टार जॉयन जावपाक आयला. मॅनेजर आनी स्टाफ शॉकाद. आदले दीस परीक्षा पास जाली म्हूण बरयल्लो लाडू कोणाच्या तोंडान गेलो? हो मनीस कोण आनी मेन एग्जाम पास जाला तो कोण? स्टाफान ताका बँकेत बसयलो. CCTV फुटेज तपासली. लँग्वेज परीक्षा दिवपी आनी जॉयनिंगेक आयिल्लो मनीस वेगळो म्हूण स्पश्ट जाताच तांणी पुलिसांक कळयलें. मेन एग्जामीक बशिल्ल्या अर्जदारांच्या आनी आरोपीच्या दोळ्याचे आयरिश सॅम्पल जुळना. फ्रॉडाची खोलायेन चवकशी चल्ल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. चवथीचे उत्सवान गोंयांतूच न्ही तर पुराय देशांत पवित्र वातावरण. घराघरांनी तशेंच सार्वजनीक मंडपांनी बाप्पा पावलो. भारताची राजधानी दिल्ली थंय जल्लोश. दिल्लीचो मुख्यमंत्री आनी आपाचो अध्यक्ष अरविंद केजरीवालान गणपतीचे महाआरतेंत वांटो घेतलो. पोरू केजरीवाल आनी ताचे पुराय मंत्रिमंडळान दिवाळेक लक्ष्मी पुजनांत वांटो घेतिल्लो. हुंवारान घरदार उद्ध्वस्त जावनूय गांजेचे लोक चवथ मोठ्या उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. घरा जमीनदोस्त जाल्या 4 फॅमिलींतले तिगांनी थंयच्या देवळांत गणपती पुजला. जाल्यार एकल्यान आपलेच सुवातेर माटो घालून गणेश पुजा केल्या. सरकारान घर बांदूंक 2 लाख दिता आनी रोटरी क्लबा कडच्यान 2 लाख मेळोवन दिता म्हूण सांगिल्लें. प्रत्येक फॅमिलीक आतां मेरेन सुमार 95,000 रुपया मेळ्ळ्या. बाकीचे बेगीन मेळचे म्हूण मागणी. नुकसान सगळी लोकांची सगळे सामान सगळे पार जाले गेले. थोडे सामान काय मेळोंक ना. आता तुम्ही हे देवळान गणपती पडला. फुडल्या वर्सा तुम्ही घर बांदता. फुडल्या वर्सा पळोवया. घरान जाल्यार घरान बसपाचो. आता फक्त 95,100 रुपये फक्त एकाउंटाचेर पावले आहा. म्हाका दिसता एक सेकंड इन्स्टॉलमेंट आसतलो. 2 लाख जी सरकारची मदत तितूर घर बांदूंक शकता काय कितें? कशें शक्य आहा? कितें मदत करपाची आहा न्हू ती बेगीन करची. की आतां ऑलरेडी 2 म्हयने गेले आनी आमी बाबा घरानूय ना आनी दारानूय अशें जाल्या. आनी दुसऱ्यांक आमकां रोटरी क्लबान 2 लाख दिता म्हणून ते कशें कितें तेंचें म्हाका कांय खबर ना. जाल्यार कितें प्रमोद सावंतान रोटरी क्लबाचे 2 लाख आनी आमचे 2 लाख 4 लाख. ते 4 लाख तुमी तशेंच दवरपाचे एकाउंटाचेर. ताका तुमी हात लावपाचो ना.
आमचे मनीस धाडटले आमी आनी 4 लाखा भितर तुमकां घर बांदून दितले 2 म्हयन्या भितर. तेंचे मनीस 15 दीस येता म्हणलेले, 15 दीस माहीत जाले पूण ना. आनी गव्हर्मेंटान डिक्लेअर केले की 2 लाख रुपया तांकां इमिजिएट दिता म्हणून. तितूंतले आयज गांवच्या लोकांक म्हाज्या हिसपान सगळ्यांक जेंची घरां गेल्या तांकां 94,000 रुपीज गावल्या. उरलेले पयशे अजून गावपाचे आसा. बाकीच्यांची घरां हें आसा डॅमेज जाल्ली पाटली तांकां 5,000 रुपया येयल्ले आसा एकाउंटाची. त्यांची मागणी आसा की बेगीन ही मदत तेंच्या पर्यंत पावोवची आनी जेणे करून तांकां घर बांदपाक मातशी मदत जातली म्हणून गांजेच्यान स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. फुडले 2 दीस मोठो पावस पडटलो म्हूण गोंयच्या वेधशाळेन येलो अलर्ट जारी करतना शिटकावणी दिल्या. दर्यादेगांचेर 50 ते 60 स्पिडीन वारे मारतले. दर्यांत 2.5 ते 3 मीटर हायटीर ल्हारां मारतली. लोकांनी जतनाय घेवची. नुस्तेकारांनी दर्यांत वचचें न्ही म्हणूनय शिटकावणी. आतां कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया. नारायणा आशियेचो सगळ्यात व्हडलो शिक्षणीक संगम आता गोंयांत. फाउंडेशन, JEE, NEET आणि स्कूल इंटिग्रेटेड प्रोग्राम्स फोंडेच्या GVM वांगडा. चड माहिती खातीर आमकां संपर्क करात. आत्मनिर्भर भारत आणि स्वयंपूर्ण गोवा हे सपन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंयांक दाखयला. EDCची मुखेलमंत्री रोजगार येवजण नव्या उद्योजकांक कमी व्याजदरान रीण दितात. असोच एक तरणाटो श्रीदेश वेळी जाणी ह्या येवजणेचो स्वयं रोजगारा खातीर लाभ घेतला. स्वयंपूर्णते कडेन वाटचाल करता आसतना कमी व्याजदरान आर्थीक पाठबळ मेळप हे गरजेचे. कमी व्याजदर आणि एकूण रकमेतले 50% म्हळ्यारूच अर्धे भांडवल ही ह्या येवजणेची खासियत. ह्या येवजणेचो लाभ घेवन गोंयभर साबार उद्योजक तयार जाल्यात. म्हाज्या असले तरणाट्यान, म्हाज्या असले भुरग्यान समज स्वता खातीर कितें तरी करपाक जाय आनी तांकां इन्वेस्टमेंटाचो खंय ना खंय धक्को बसता, बाबा तेंचे फायनान्शियल बॅकअप सारकी ना, बाबा तांकां खंय ना खंय कसलो तरी सपोर्ट जाय पयशा वाटेन, जाल्यार तांच्यांनी अवश्य EDCन वचचें. आपूण स्वता खातीर एक कितें तरी करतलो आनी दुसऱ्यांक जॉब दितलो अशें चिंतून बाबा ते EDCंतल्यान जाता तितलो फायदो घेवन आपणी आपल्यालो ओन बिझनस स्टार्ट करचो. तरणाट्यांनी ह्या येवजणेचो लाभ घेवन स्वयंपूर्णते कडेन आपली वाटचाल करूं येता. मडगाव कदंबा बस स्टँड लागच्या एका गाड्या वयल्यान मडगावचो नगराध्यक्ष लिंडन परेरा आणि उपमुख्यमंत्री बाबू आजगावकारा मदीं पेटले. नगराध्यक्ष म्हणटा गाडो बेकायदेशीर. बाबूचे भयणीचो पुलीस एक्शन घेयना. बाबू म्हणटा नगराध्यक्ष गुंडागर्दी करता. तो वागता ते प्रमाण कायदो सुवेवस्थेचो प्रश्न निर्माण जावपाचो. नगरसेवक खंय पयशे आसा थंय धांवपी लोक. आपुणूय नगरसेवक आशिल्लो. बाबू आपल्या भयणीक सांबाळटा. बेकायदेशीर गाड्यांक तो राखता. पुलीस एक्शन घेना म्हूण मडगांवचो नगराध्यक्ष सांगता. The police today is not taking action. And this Gado is belonging to a minister, deputy CM minister's sister. Athora घातला पळय तो डेप्युटी CM राजन आजगांवकर, बाबू आजगांवकर हेल्पिंग गाडो जावन आसा तेजो भयणीचो. नोटीस दितले कित्याचे दितले आमी तेंगे नांव ना काय ना न्हू. म्युनिसिपालिटी काय एंटर केला तेणी. इलिगल डायरेक्टली इलिगल रातच्या भितर हाडून केला. गाडो पयलींच्यानूच थंय आशिल्लो म्हूण गाडेकार सांगतात. इतली वर्सां जाली थंय एक जागो हे दवरलेले बॉक्स आमी रिपेर करता कितें तुमच्या दोळ्याक आयले. इतले दीस आमचे बॉक्स आशिल्ले केन्ना तुमी काय सांगू ना, ऑब्जेक्शन हाडूं ना. हांव ते नेबराकूय तेंच्यांनी सांगलें की हांगा काय नाशिल्लें म्हणून सांग म्हणून. तो जॉनी येतो, जॉनी दादागिरी करता. एक 15 दिसा टायम दिया आतां तो काडपा टायम लिमीट दिवपा जाय न्ही आमकां. तुम्ही काडपा रेडी आहा काय तुम्ही फायन मारा आमकां. तुम्ही फायन मारा न्हू. कितें मिस्टेक जाला न्हू आमचे कडेन. बाबू म्हणटा गाडो KTCचे वाठारांत पडटा. नगरसेवक पयशे आसा थंय धांवपी. पण हो गाडो जो पडला तो कदंबाच्या प्रॉपर्टी भितर. ही म्युनिसिपालिटीची प्रॉपर्टी न्ही.
हे जे काउन्सिलर जे आसात हे सगळे जंय फिक्सिंग केल्ले मनीस जंय पयशे आहा थंय धांवपी लोक आज गाडे म्हणटे हांवूय काउन्सिलर जावन आज आमदार आनी मंत्री जाल्लो आहा हो जो चेअरपर्सन जो इन्स्ट्रक्शन दिता ते लॉ अँड ऑर्डर प्रॉब्लेम जावपाचे समज ह्या रितीन समज ते गाडे काडपाक गेले तेका अजून नोटीस दिवना आनी जबरदस्ती गुंडागिरी करून थंय हे काडपाक सुद्दां पुलीस प्रोटेक्ट दितले अशे कितलेशे हांवें पळोवन गेले काउन्सिलर आनी कितलेशे चेअरपर्सन हायकोर्टान सुद्दां आमची केस गेली आमी जिखून आयिल्ले आमच्या गांधी मार्गार एक दुकान हात लायता तेंच्यानी रिहॅबिलिटेशन दिवपाक जाय एक कायद्यान आमकां प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. पाय तियात्रिस्त म्हूण नामना जोडिल्लो जुआंव आगोस्तीन फर्नांडीसाचे घराची परिस्थिती सामकीच बाबत जाल्या. गोंयांत तियात्र उद्योगाची सुरवात जाल्ली तो पाय तियात्रिस्ताच्या लेखणेंतल्यान मात ताचें दायज घर सामकें वायट स्थितीत आसा. बिल्डर जाय तो पयसो दिवन ते घेवपाक तयार मात घरच्यांनी आर्थीक अडचण आसूनय गोंयचें हें दायज सांबाळना. आतां सरकारान फुडाकार घेवचो तियात्र अकादमी आमदार चर्चिलाचो उलो. मोडसाय मडगांवां पाय तियात्रिस्ताचे 150 वर्सां पयलींचे हे घर. ह्या टेबलार बसून जुआंव अगस्तीन फर्नांडीसान तियात्रां बरयली. पाय तियात्रीस म्हूण नांव जोडलें. मात आज ताचें घर अशे स्थितीन आसा. वण्टीक वेरो गेल्यात, वाशे पेड्ड्यार, नळ्यांची ही स्थिती. अर्थीक स्थिती बरी नासूनय हे घर पाय तियात्रिस्ताच्या घरच्यांनी कशें तरी सांबाळ्ळा. बिल्डराच्यो ऑफरी आसात मात पैशा परस मोलाचे दायज. की बिल्डर्स भरपूर येताय म्हाका डबल बेडरूम फ्लॅट दिता 4 बेडरूम फ्लॅट दिता पयशे दिताय इंग लोक पासून येताय म्हाकोडे आत्तां पयशे सांग म्हणटाय तुमगे कितू पयशे ते आपूण दिता म्हणटाय ते पयशे आत्तां मेजाचे उडयता तुम घर विकाय म्हणून. बट ग्रँड पापागे पायन गेलो ही प्रॉपर्टी जुआ मानियालान. मागीर ग्रँड पापा जुआ अगोस्तिनानी बांदून सामान दवरली आपणागे तियाच पासून हिंग बरयता तेगे राउंड टेबल आहा तेगे वस्तू कितल्यो आहाय आमकोडे सामान दवरलो आहाय तेगे वस्तू. तियात्र अकादमीच्या अध्यक्षान आपले मत मांडले. जरी तर आमी मिटींगे उलोवन जर आमगे पास करून पटोलेंच कित्याक तेजे नांव आमगे आख्खे तेन पयलीं तियात्र बरोवन हें पाय तियात्रीस. तियात्र अकादमीन मुख्यमंत्र्याक ऑफिशियल लेटर करचे मुख्यमंत्री दखल घेतलो म्हूण चर्चिल उलयलो. ती होल अँड सोल तियात्र अकॅडमी सो तुमी ते लेटर हेडाची तेका तरी मागीर जाल्यार म्हाका दिसना चीफ मिनिस्टर ना म्हणटा म्हणून तेणें केन्ना ना म्हणटा उतर म्हणना तो सदां वय म्हणटा आनी तो वय म्हणटा तें उतर कोता. तेका लागून हांव मागता मिंडे बांदा कडेन आनी आर्य मिनिस्टरा कडेन त्याच दिसा कडेन अकॅडमी हेजेर लेटर तुमी चीफ मिनिस्टर करपाची आनी तुमकां जाय जाल्यार ती कॉपी आमदारान धाडपाची आनी म्हाका धाडपाची. प्रुडंटा खातीर मडगांवच्यान भीमा पाटील. चवथीचे निमतान मडकय मतदारसंघातलो बीजेपी कार्यकर्तो सुदेश भिंगीन लायिल्ले परबी दिवपी बॅनराचेर कोणे तरी शेण मारला म्हूण बोवाळ. सुदेश म्हणटा कोणे कर्म केला ताका देवान सद्बुद्धी दिवची. कृती चुकीची गणपतीचे प्रतिमेचेरूय शेण पडला. मडकय मतदारसंघातल्या लोकांनी असल्या कृतींचेर फुडें विचार करचो. आज चवथीचो असो एक पवित्र दीस ते दिसा हे कोणे कृत्य केला सगळ्यान पयलीं हांव त्या गणपती कडेन मागता ताका बरी बुद्ध दी म्हणून. कारण ताणें जें शेण मारलां पळय तें म्हजेर पडलां आनी गणपतीच्या तोंडारूय पडलां. हें कित पर्यंत योग्य. हो मडकय मतदारसंघान हांव रावतां आनी म्हाका बॅनर लावपाचो अधिकार आसा आनी हांव एक समाज कार्य करतां. आज बॅनर लायल्यार जर ही परिस्थिती जाल्यार मुखार कशें. तेन्ना म्हाका दिसता मडकय मतदारसंघाच्या लोकांनी हेजेर चिंतपाची गरज आसा. सरकार आनी खाजगी हेल्थ केअर कंपन्यो बरोबर काम करीत जाल्यार गोंयकारांचे बऱ्याक म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. दोळ्यांचे मल्टी स्पेशालिटी फामाद हॉस्पिटल ASGI हॉस्पिटलाच्या मिरामार उक्तावण सुवाळ्याक तो उलयलो. नवी टॅक्नॉलॉजी वापरून पेशंटांक ट्रीट करपाचो ASG हॉस्पिटलाचो रिकॉर्ड. I think the private players in the healthcare should come in the state of Goa. Definitely, when there is an investment from the private sector, it is always good that
we are welcoming this type of investment. So in jointly the government and the private sector can do better for the people of the Goa. In future also, now you have come in the specialty in the eye care. In future, we are welcoming for the other groups also to come in the state of Goa. And along with the partners, we can do much better for the people of Goa. Many times you have to run out of Goa to different places to take specialty care. And many times it's not affordable for people. Sometimes the accommodation part also, people hesitate to go out of the state of Goa because they don't have somebody there to take care of it. I mean, the state government of Goa, just like you have talked about telemedicine and reaching out through your vision centers to different parts of Goa, I think Chief Minister is also of the opinion is that telemedicine is something that is need of the hour, and through which we can reach out to more number of people and people can be attended to on time. The concept that you people are having in mind. So I hope that Goa people, whoever are suffering from ophthalmic diseases, they will come here and get cured at your hands and your colleagues. पेडण्या वजरी लोकांची कितले वर्साची मागणी तडीक लागली. मगोचो फुडारी प्रवीण आर्लेकरान गणपती विसर्जनाचे तळयेत देवंक शिमिटाची सोपणां करून सोबितीकरण करून दिला. जागो खंय भाटकाराचो. आर्लेकरान ताचे कडेन उलोवन काम करून घेतलें. हे आदी कोणाकच जमले ना म्हूण गांवकार उमेदीर. खूब प्रॉब्लेम जाताले. म्हाका दिसताले तेजे प्रॉब्लेम पूण शक्य जायनासले. आमी सगळ्यांक सांगून पळयलें, सगळ्या आमच्या डिपार्टमेंटान फायली सुद्दां केल्यो, पण तेंचे मातशें प्रॉपर्टी मॅटर मातशें क्लियर नासल्या कारणान ते जायनासले. मागीर आमच्या प्रवीण भाईन तेंचो कन्सर्ट आसा पळय, लँड ओनर आसा, ताका मेळोन तेंचे कन्वेन्स केले आनी ही सपणां आयज तेंच्यांनी बांदून दिली. आमचे गणपती पळयतना आमचे गणपती चार फूट 5 फूट आसता. ते आमकां उखलतना त्रास जाता, उखलून सकयल व्हरतना त्रास जाता. कोणाची बोटाचेर हाडटा, कोण पडटा बिडटा निसरून. सो आमी सरा कडेन गेलो, अशें सांगलें. सरान येयले, सर पळयले. सर म्हणपाक लागले हे आपूण तुमकां हे थोड्या दिसांनी करून दिता. आनी सरान एका म्हयन्या भितर हे करून दिल्लें आसा. लँड ओनर आहा पळय तांकां तो खूब फावटी तेणें हांगासर ना म्हटल्यार स्थानीक आमदारांक पासून तें घडोंक ना. तेज्या पयलीं आनीक आहलो, आयज आमचो आल्लेकरूय आहलो, राजेन आल्लेकर, तेकाय तें घडोंक ना. पूण हांव तेज्या कडेन वचून कन्विन्स करतरी तेणी म्हाका तें दिलो. म्हाज्या उतराकूच तेणी मान दिलो म्हणून हांव ताका थँक्स व्हेरी मच म्हणटा. आनी आयज ही स्टेपां दिल्या ही कित्याक हांगासर तांकां गणपती पावयतना खूब त्रास जाताले. आनी फुडें हांव समज हांगासर जालो आमच्या पेडणेचो आमदार जाल्यार हांव हेज्यावन बरें हांगासर तांकां ही रिटर्निंग वॉल घालून आनी पेविंग ब्लॉक्स घालून हेज्यावन बरें करून दितलो हांव तांकां. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक लायव्ह फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर ॲप, फेसबुक पेज, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲपार 4 चौकात मास्क घालात. विस्कळ भोवात. सॅनिटायझर वापरात. वाशिनांचे 2 डोस घेयात. बी प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.